नमस्कार, हांव आसा आतां मांडवी न्यू ब्रिजार आणि मांडवी न्यू ब्रिज जो आसा तो 27 मार्चाक हो बंद केल्लो आणि 5 एप्रिलाक खंय तरी हो ब्रिज ओपन जातलो अशी ट्रॅफिक एडवायझरी येयल्ली. पूण आयज जाली 6 एप्रील जाल्यार हो जो ब्रिज आसा तो आजून ओपन जावना. आनीक हांगासर समज काम कितें जालां तें पळोवपाक समज हांगा येयले जाल्यार तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा सद्याक डांबरीकरण जावपाचें उरलां आनीक सद्याक जें काम चलता ते हांगा वॉटरप्रुफिंगाचें काम चलता. पूण जेन्ना वॉटरप्रुफिंगाचें जेन्ना काम चलता जाल्यार हो जो बॉयल केल्लो म्हणटा तसो हो जो पीसीसी आसता तो कसो हाडून हांगा वतयतात आनी कशें हांगा हातीन काम करतात तेवूय आमी पळयल्लें आसा. हे मॅन्युअली करता आनीक ते कामगारांक सुद्दां कितलें डेंजर आसूं शकता आनीक तेका लागून काम सुद्दां कितलें स्लो जाता आसतलें हें तेजेर कळटा. पूण आतां प्रश्न येता की हो ब्रिज केन्ना ओपन जातलो, कित्याक हेजे फाटल्यान हांगा डांबरीकरणाचें काम सुरू जावपाचें आसा. आनीक तुमी जाणा आसतले जशें सरकारान सांगलां की फाल्यांच्यान शाळा सुरू जातल्यो, फाल्यांच्यान भुरग्यांची स्कूल ओपन जातली, तेन्ना हो जो ट्रॅफिक आसा पणजे सायड म्हणात पर्वरी सायड म्हणात हो जो ट्रॅफिक आसा तो कसो सकाळी फुडें जो आनी सांजचो लोकांक त्रास करता ते तुमी जाणात आसतले. कामाक येवपी वचपी लोकांक त्रास जातात पूण फाल्यांच्यान स्कूल्स ओपन जातात सो फाल्यां ही कसो हांगा त्रास जावपाची शक्यता आसा. हो जो पूल आसा जो जितले बेगीन ओपन जाता तितले बेगीन ओपन जाल्लो सगळे लोकांक जायो. कित्याक ह्या पुलाचेर येवपी जे ट्रॅफिक आसा ते खूब अशें ट्रॅफिकाक लागून ट्रॅफिक जाम जाता. ते आमी पळयतात BISनी डेली पळयतात. सो आशा करता की हो पूल बेगीन ओपन जातलो आनी हांगासरलें ट्रॅफिक जें आसा तें सुरळीत जातलें. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून.